एखाद्या वस्तूची लहान आकृती करप खूप कठीण. त्या वस्तूचे पुराय तरी निरीक्षण करून ते मिनिएचर तयार करचे पडटा. तातूंत जुन्या वस्तूंचे मिनिएचर करप खूपच कठीण. मोर्जे पेडण्याच्या अभय शेडगांवकरान पणजेच्या फामाद गीता बेकरीचे मिनिएचर तयार केला. फूल पणजे पळयल्यार खुबश्यो पोर्तुगीज बिल्डिंग आसात आनी तेंचो स्ट्रक्चर पळयल्यार खूब खास आसा. सो अशाच तरेचे एक भुरगो आहा तेणी तेजो एक ओल्ड पोर्तुगीज बिल्डिंगचो स्ट्रक्चर केल्लो आसा आनी तो तुमकां दाखोवपा खातीर आमी खास करून घेवन येयले आहा. जो आमचो अभय शेडगांवकर असो भुरगो आसा तेणी गीता बेकरीची जी बिल्डिंग आसा ती तेणी खास करून स्केच तेजे ड्रॉइंग केल्लेलें आसा. पळय गोंयान न्हू खूब आतां पोर्चुगीज घरां आसा तांकां एक युनीक स्ट्रक्चर आहा युनीक टू गोवा. सो हांव कितें आहा पयलीं पासून धाकट्यो गाडयो हॉट व्हिल्सच्यो गाडयो बीन हांव कलेक्ट करता. सो तितूनूच कितें आहा वावरता म्हटल्यार ते लोकांक पयले की ते अशे डायोरामास करता स्केल मॉडल्स करता. सो तेन्ना चिंतलें की आमच्या आतां गोंयान आतां युनीक गोंया खातीर गोवान युनीक बिल्डींग आहा पोर्चुगीज स्ट्रक्चर. सो तांकां बरें दिसता पळोवपाक सुद्दां आनी खुबशे आतां मोडपाक पावला. सो चिंतलें की एक फोम शीट घेवन करपाचें म्हण. आनी म्हाका कितें सिवील इंजिनियरींग बॅकग्रावंड आसा आय वॉज ऑलवेज फॅसिनेटेड विथ स्ट्रक्चर ड्रॉइंग्स आनी हे बीन. सो ते सगळे एप्लाय करून हांवें ते केलें. सो तूं हें आतां केलां न्हू एक कित्या पासून केलां कितें कितें मॅटेरियल यूज केलां आनी हेका करपाक कितले दीस लागले तुका? हे आतां हांवें यूज केला न्हू फोम शीट म्हणटा ताका. सो ते मेळटा तुमकां अशें स्टेशनरी शॉपान फोम शीट पेपर थोडे स्टिलाच्यो पट्ट्यो मागीर कलर आनी स्टिकर्स आनी फेविकॉल बीन ते घेवन केलाय. आतां करपाक म्हटल्यार कामान बिजी उरता हांव सद्दां पूण सद्दां इल्ले इल्ले करून एक 15 अर्दे वर दिवन आनी एक 3 म्हयन्या भितर करून उडयलें. मातशें खूब डिटेलिंग काम आहा म्हटल्यार मातशें चड टायम हय 3 म्हयने लागले बट सद्दां कामारसून वचून एक 15 मिनटां कामारसून सुद्दां वचून टायम काडचो पडटा. असलो अभय तो एक्चुअली मोरजेचो भुरगो तो आतां रावता वास्को आनी तो हांगा कामाक येता आसतना तेणी गीता बेकरीची बिल्डींग पयली आनी ताका अशें दिसलें की आपूण हेचे एक बिल्डींग स्केच तयार करपाचें आनी हे करप अशे तरेन तो आनिकूय करतलो म्हणटा. सो अशा तरेची बिल्डींग आमच्या गोंयांत आसा पोर्तुगीज तो प्रिजर्व करपाक जाय म्हणून तेजी आनी ही हॉबी आसा म्हणून तो पार्ट टायम तो अशे तरेचें काम करता. स्टुडंटा खातीर रुपेश रावत.